कॅबिनेटाने डिसिजन घेतला की बिल्डींग गव्हर्मेंट घेतलं म्हणून. हांवें का फूल कितें डिसिजन घेतला तें अजून वाचूंक ना. पण जर सरकार बँकेचे असेट्स जमीन जुमलो बिल्डींग घेवन लोकांचे जे कितें डिपॉझिट्स बँके कडेन आसा तें जर परत करता तर बरी बातमी आसा. हांव त्या बद्दल सरकारचे आभारूच मानता. हीच गजाल आमी सरकाराक गेली अनेक वर्सां सांगता. एनिवे तें घडूंक ना. आतां जर घडटा तर बरें आसा. परंतु अजूनही म्हजी सरकाराक विनंती आसा, ह्या इमारतीची जी FAR आसा म्हणजे इमारत मोडून त्या ठिकाणी जर परत नव्यान बांदतले आमी तर ती सुमारे 3000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा. 3 चौक 12 म्हणजे 12,000 निदान 10,000 स्क्वेअर मिटर तरी बांदकाम करूं येता. आणि म्हापसा हे जे आज एक व्यापारी केंद्र म्हणून म्हापसा शहराचें म्हत्व आसा, ही जागा अगदी केंद्रीय सेंट्रलायज लोकेशन आसा. कुशीक कलेक्टरचें ऑफिस आसा आनी एके वटेन संपूर्ण बाजार मार्केट बाजार आसा. त्यामुळे थंय बांदकामाक मोठो भाव आसा. ग्रावंड फ्लोरचेर किमान 5 लाख रुपया पर स्क्वेअर मिटर बांदकाम जाल्ली जागा दिवं येता. समजा जर 1000 ग्रावंड फ्लोरच जर बांदली सरकारान तर 1000 गुणिले 5 लाख जर करीत तर सुमारे 50 कोटी रुपये ग्रावंड फ्लोरचे रुपये जातले. त्या कोटींतल्यान संपूर्ण इमारत बांदून जातली. 10,000 स्क्वेअर मिटर बांदून जातली. आणि वरचे फ्लोर आसा ते मागीर 8 लाख दर, 4 लाख, 6 लाख दर, 4 लाख दर अशें करून जर विक्री सुरू केली तर 150 कोटी, 200 कोटी शेवटी वेपार तो, बाजार भाव तो इतले पयशे येतात. त्या पयशांनी संपूर्ण जे कोणाचे देणे आसात ते फारीक करूं येता. आणि उर्वरीत जे पयशे उरतले ते पयशे परत घालून सरकारान ही बँक निदान क्रेडीट कोऑपरेटिव्ह म्हणून ही पुनरुज्जीवीत करूं येता. ही मागणी आमची अनेक वर्सांची आसा. सरकार कडेन ती पेंडींग आसा. आतां कदाचित तो टायम पावला जाय हे तरेन घडचें म्हणून. तर एके वटेन हांव आनंद व्यक्त करता की सरकार सगळ्यांचे डिपॉझीट फारीक करतले. दुसरे वटेन म्हाका अशें दिसता की अजुनूय तेच्या पेक्षा जास्त पयशे भितरल्यान मेळून बँक परत एकदा रिवायव जावं येता. आमचे कडेन एके काळी जवळ जवळ 1000भर भुरगे काम करताले, आमचे तरुण काम करताले. आणि स्टेट बँकेक जो कर्मचाऱ्यांक जो पगार मेळटा तितलोच पगार आमच्याय कर्मचाऱ्यांक आमी त्या वेळार दिताले. आज जर दीत आनी ज्या प्रमाणे एक लोकपाल क्रेडीट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ही जर आज देशभर शाखा आपली उगडूंक शकता तर म्हापसा अर्बनान कोणाचे घोडे मारूंक ना. म्हापसा अर्बन प्रमाणेच सारस्वत कोऑपरेटिव्ह बँक आनी इतर बँको ज्यो आसात ह्यो बँको एके काळी अश्योच बहुराज्य बँको जाल्यो. कित्याक जाल्यो तर त्यांचे ज्युरिस्डिक्शन आसा, कार्यक्षेत्र जे आसा हे एकाहून जास्त राज्यांत विभागले गेले. 30 मार्च 1987 गोवा स्टेट जाली पळय, वेगळी राज्य जाली. त्या वेळार गोवा हे राज्य जाले, दीव दमण भायर उरले आनी आपसूक आमकां बहुराज्य बँकेचो दर्जो त्या काळान मेळ्ळो. त्या दर्जाचो फायदो घेवन आमच्यान अनेक गोश्टी करूं येताल्यो. त्या तत्कालीन जी कितें सरकारां जाली कोणाची, प्रताप सिंग राणे, मागीर आमचो मनोहर पर्रीकर किंवा लक्ष्मीकांत पार्सेकर, ह्या सगळ्या कडेन हे विशय त्या वेळार मांडल्यात. हांवूय विधानसभेन काम करतलो. विधानसभेच्या भाशणांतूय हांवें सगळे विशय मांडल्यात. त्या वेळार जर कार्यवाही जाल्ली तर म्हापसा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक ही देशांतली एक अग्रगण्य बँक, सहकारी बँक म्हणून उबी जातली आसली. अजूनही वेळ वचूंक ना. मुख्यमंत्र्यांक म्हाजी विनंती आसा, हो सगळो विशय तेंच्या कडेन हांवें आदी मांडला. ताणें पुनर्विचार करचो सगळ्या गोश्टीचो. आनी अशा प्रकारे बँक आज जी मोक्याच्या जाग्यार जी बँक आसा तिका 300 अशें जर FAR जर दीत तर 2500 गुणिले 3 जर करीत तर 25-75 7,500 स्क्वेअर मिटर बांदकाम जावं येता. यश मेळचें अशें देवा कडेन मागता. आनी बँक फुडें व्हरून आमी भायर आसा. आमकां तुज्यान कितें आरोप करूंक येते, कोणी केले कांय हरकत ना. कितें हे आदी खूब केले, परंतु लोकांक खबर आसा ज्या तरेन आमी ही बँक चलयली ती सर्वसामान्यांसाठी म्हणून बँक चलयली. गरिबांतल्या गरीब लोकांक आमी पयसो ओडखप, पतपुरवठा आमी केलो. हे सगळे जे मार्केट आसा त्या मार्केटांतले अगदी मासेवाले पासून नुस्तेकार, नाल्लाकार, फळकार, फुलकार, मसालेवाले अशा बारीक लोकांकय पयशे दिताले आमी. स्कूटरवाले, मोटरसायकलवाले, टॅक्सी रायडर्स, बसवाले, ट्रकवाले हांकांय आमी पतपुरवठा मोठ्या प्रमाणांत केलो.
आणि गोंयच्या एकंदर अर्थवेवस्थेक खूब मोठो आदार म्हापसा अर्बन कॉर्पोरेशन दिल्लो एके काळी दिल्लो. परत ते पुनर्जीवीत करूं येता आनी तेचें संपूर्ण क्रेडीट आजच्या मुख्यमंत्र्यान स्वता घेवचें, त्यांच्या पक्षांनी घेवचें, त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी घेवचें आणि ही बँक कशी आमी परत एकदा मोठी केली हे जगाक एक उदाहरण घालून दिवचें, इतकीच आजच्या क्षणी म्हजी अपेक्षा आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.